बापा सम सर्वयामी एकटाय जाल्या भक्तीन आनी मनान उतरते आयकून आमकां समर्पून पवित्र बलिदाना एया गव्यान सरेका स्थाळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायन आनी अर्गान दिव्यान ताणे केल्ल्या सरुपकारान एया गव्यान सरेका स्थाळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायन आनी अर्गान दिव्यान ताणे केल्ल्या सरुपकारान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो. जेजू क्रिस्त दई म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, 5व्या दिसाच्या कार्मेल मायेच्या नव्यानान भाग घेत आसतना आयच्या दिसा वेंचून काडलेलो संदेश जेजू आमचे घरे मोरये मायेद्वारे. कुटुंबान चड संदे आसले तितले संतोष चड म्हणटात आमचे मालगडे, कित्याक थंयसर एकलो एकल्या खातीर आनी एकल्या खातीर जियेतात. हें वातावरण ल्हान कुटुंबान पळोवंक मेळटा. सर्व सवलतायेन भरलेल्या आमच्या घरांनी एकामेका थंय उलोवंक आमकां वेळ नासल्या वेळार हांव पेल्या खातीर जियेता आनी पेल्याचो मोग करचे मुखांत जेजूकूच देखता आनी ताचें अजीरपण भोगता म्हणूंक जायना. तर कानानागरी लग्न मटवांत मोरयेची मध्यस्थी नासतना जेजू आजापां करतो. कुटुंबाच्या संद्याचो मोग करनासतना देवाचो मोग करता म्हणूंक सांगूंक जायना. तशेंच कुटुंबाच्या सांद्याक वेळ दिनासतना जेजू कडेन उलोवंकी जायना. देखून मोगाच्यान जल्म दिवन वाडोवन पालन केल्ल्या आवयचें उतर खंडीत जावन पूत आयकता. आवय तिच्या पुताक आमच्या घरांनी नवो सांदोश जावन धाडूंक तयार आसा, पूण ताचें अजीरपण बगूंक आमी तयार आसा. तर पयल्यान आमच्या सांगात्याचो अजीरपण बगूंक प्रयत्न करया. खंडीत जावन जेजूचो अजीरपण बगूंक आमकां आदार जाता. क्रिस्त म्हजे थंय आनी म्हज्या पेल्या थंय जियेता. ह्या आशिर्वादा खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आज इगर्ज माता सा बेनडिक्ट मटवासी हाचें स्मरण करता. आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायती पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून बगेवून सदांच संवकार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपिता देव आमचे काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविता फावो. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा तुका सोदून तुजे सेवेक लागतूंक
मोठा दिवपती भगवंत बेनदिक्तान आपले शिकवणेन आनी देखीन आमकां वाट दाखयली. सर्वूच तूं प्रासड तुजो मोग करूंक आनी संतोशान आनी हुस्क्या विणे तुज्या आजापान आज्ञाच्या मार्गान चलोवंक आमची काळजां तुज्या मोगान भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. तेच राती जाकोब उठलो आनी आपल्या दोगा बायलांक आनी दोगा सकर्णीक आनी आपल्या 11 जाणां भुरग्यांक घेवन जब्बूक न्हंय उतरलो. तांकां ताणें पळतडी धाडली आनी तशेंच आपले सगळे धनदिरवे पळतडी पावयले आनी आपूण एकलोच पाटी रावलो. तेन्ना कोण एकलो मनीस आयलो आनी उजवाडता पर्यंत ताचे कडेन ताणें लढाई केली. जाकोबाचेर जैत व्हरूंक आपणाच्यान जायना तें पळोवन ताणें ताच्या पेंगडाक एक मार दिलो आनी ताच्या पेंगडाची कील सुकली. त्या मनशान म्हळें, आतां म्हाका वचूंक सोड, दीस उदेवन आयलो. पूण जाकोबान जाप दिली, तुवें म्हजेर आशिर्वाद घाल्या शिवाय हांव तुका वचूंक सोडचो ना. तुजें नांव कितें? विचारलें त्या मनशान. जाकोब ताणें जाप दिली. त्या मनशान म्हळें, ह्या फुडें तुजें नांव जाकोब न्हय, बगार इस्रायल, कित्याक देवा लागीं आनी मनशा लागीं तूं झुजलाय आनी जैतेवन जालाय. जाकोबान ताका विचारलें, उपकार करून तुजें नांव कितें म्हूण सांग. पूण ताणें ताका फाटीं सवाल केलें, म्हजें नांव कित्याक विचारताय? उपरांत ताणें ताका आशिर्वाद दिलो. जाकोबान म्हळें, हांवें देवाक रूप पळयलां तरी हांव जिवंत उरलां. देखून ताणें त्या जाग्याक पेनियल म्हूण नांव दवरलें. जाकोबान पेनुवेल सोडून वेताना दीस वयर आयलो. आपल्या पेंगडाक लागून पांय कुंडीत तो समकळ्ळो. हेच पासून इस्रायलिता आज पर्यंत पेंगडाच्या सांदा वयलें मांस खायनात, कित्याक त्या सांदाचेर जाकोबाक मार घाल्लो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. नितीवंतपणान चलोवन हांव तुजें मुखामळ देखतलो सर्वेश्वरा. नितीवंतपणान चलून हांव तुजे मुखामळ देखतलो सर्वेस्परा. कान दी सर्वेश्वरा, नितीवंताच्या उल्याक चीत दिवन आयक हांव मारता ती बूब. उगड तुजें कान म्हजे विनवणेक, म्हज्या वंटाचेर ना कसलेंच कापाट. नितीवंतपणान चलून हांव तुजे मुखामळ देखतलो सर्वेस्परा. तुजे जावन येवं म्हज्या न्यायाचें तीर, तुज्याच दोळ्या मुखार उक्ते जावं सतनीत. जाय जाल्यार म्हज्या काळजाची सदना कर, रातीचे पर्यंत ताची तपासणी करूंक ये. सूक्ष्मायेन म्हजी परिक्षा कर, म्हजें तें कितेंच वायट तुका मेळचें ना. नितीवंतपणान चलून हांव तुजे मुखामळ देखतलो सर्वेस्परा. आपले हांव तुका उलो मारता, तूं म्हाका जाप दी देवा. म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक, दाखय तुजी विचित्र कर्या. दुस्मानांतावन पळोवन तुजो आसरो सोदतल्याक तुज्या उजव्या हातान तूं सांबाळताय. नितीवंतपणान चलून हांव तुजे मुखामळ देखतलो सर्वेस्परा. Alleluia, 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 Alleluia. हांवच बरो गवले म्हणटा सोमी, हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी तेय म्हाका वळखतात. Alleluia, 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 Alleluia.
स्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुकाय सोम्या 2 दिसा उपरांत गलिलेच्या काना नगरी एक लग्न असले. थंय जेजूची आवय असली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचे आपोवणे असले. थंय वायन उणो पडलो. तेदवा जेजूचे आवयन ताका सांगलें, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तवळ ताचे आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे शुद्धाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकान 2-3 कळशे सोमचे तसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी तें कांट पर्यंत भरलें. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबाऱ्या सरशीं व्हरा. तांणी वर्ण दिलें. जेजू जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकून पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक उसपून वेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यार उंची वायन पयलो वणटा आनी सैर्यांनी दादोशी पेयल्या उपरांत सुमार असो वायन दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. हें आपणें पयलें असर्ये जेजून गलिलेच्या काना शहरांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शीस ताका सतमनूंक लागले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो, पापा फ्रांसीस कुटुंबा विशयांत उलोवन आसतना आपल्या शिकवणेंत हांसोन हांसोन अशें म्हणटा, तुमी म्हाका सांगूंक फुरो पापा, तुमी कुटुंबा विशयांत इतले उलयतात कित्याक तुमी काजार जावंक नात. कुटुंबांत कश्ट आसात. कुटुंबांत आमी झगडें करता. थोडे फावटी घरांतल्यो बशी वाऱ्या रुपतात. भुरगीं तकली दूख हाडून येतात आनी सासूमायच्या विशयांत हांव उलोवचो ना म्हणटा. आनेका कडेन पापा साहेब म्हणटा, देर इज नो परफेक्ट फॅमिली, परफेक्ट कुटुंबां नांत. वय मोगाच्यानो, आमी सक्ता अस्कत मनशां. आमचें थंय उणेपण आसा. आमकां राग येता, आमकां आमचे थंय मोसोर आसा. असले साबार वायटशे गूण आमचे थंय आसात. पूण खंय 2 वा 6 जाणां सांगाता जे येतात तांचे मदें मनस्ताप, तर्क, झगडीं, राग असलें सक्कड आसता. कोणाची आमची कुटुंबां परफेक्ट कुटुंबां जावन आसात? आमची कोणाची कुटुंबां परफेक्ट नात. आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत एक ना एक तराचें उणेपण, कश्ट, समस्या आसात. व्यंगी रितीन एक दाखलो दिवचो जाल्यार कोणाच्या कुटुंबांत समाधान, शांती आसा तांच्या कुटुंबांत पयशे इल्लेशे थोडे आसात. पूण कोणाच्या कुटुंबांत शांत, समाधान ना तांच्या कुटुंबांत पयशे इल्ले चड आसात. वय मोगाच्यानो, आतां आमी 2 रितीचे कश्ट वा समस्ये नियाळ करया आनी हे कश्ट वा समस्ये कशे आमी फूड कर मोरयेची देखकाण घेवन आमची कुटुंबां क्रिस्तांव जिणेची कुटुंबां बरी जावं जिवचे बरी आमी प्रयत्न करया आनी नियाळ करया.
पयलें घरांत एकामेकांतय बरो संबंद ना. बापूय आवय पूत धू असली नांवां टायटल्स काण घेवन एका पाकेपंदा आमी जियेता. पूण थंय एकामेकांतय संबंद ना, तो उणो जाला. गोवा बायले मदें, पूत बापाय मदें, धू बापाय मदें आनी आवय मदें, पुता आनी धुवे मदें बरो संबंद ना जाला. बेजारायची गजाल कितें गी म्हळ्यार थोडीं भुरगीं तांच्याच घरा पिजींत रावल्ले बरी जियेतात. जेवणा खाणाक सांगाता येतात, उपरांत तीं तांच्या कुडाक वेतात. थंय तीं कितें करतात म्हूण कोण जाणा. असल्या समस्येक कारण कितें गे म्हळ्यार मोबायल म्हूण येता आमी. मोबायल कितें करता, पयस असल्या व्यक्ती थंय बरो संबंद दवरूंक आमकां आदार दिता. पूण लागीन तसल्या कुटुंबाच्या सांद्या सांगता बरो संबंद दवरूंक आमकां उपकाराक पडटा गे. हें आमी आयच्या दिसा नियाळोंक जाय. दुसरो समस्यो, कुटुंबांत ग्रेस्तकाय वाडटना देवबिरांत देवासपण उणें जाता. पयशे करच्या आमालार देवाक विसरूनचें सारकें गी. पयशांत आमकां भद्रती मेळटना देवातावन मेळची भद्रती विसरूनचें सारकें गी. वय मोगाच्यानो, आमच्या कुटुंबांत मागणें उणें जालां. आदीं 5 कणांचो तेर्स करताले, पूण आतां 1 कणांचो तेर्स जाला. सकाळची मागणी सांजेची मागणी आसतली, आतां केवल ल्हानशी एक आमोरी जाला. ह्या दोनी समस्यांचेर आमी गुंडायेन नदर घाली जाल्यार आमकां पळोवंक मेळचें इतलेंच, आमी देवा थंय बरो संबंद दवरूंक विसरल्या आनी आमच्या कुटुंबादारां थंय बरो संबंद दवरूंक विसरल्या. तर मोगाच्यानो, कशें मोरी असल्या समस्या थावन आमी भायर येवन आमची कुटुंबां क्रिस्ताच्या देखी प्रमाणे बांदूंक आमकां आदार दिता. मोरी आमच्या कुटुंबाची राणी हें आमी हर एका दिसा लदिनींत म्हणटा. कुटुंबाची राणी जावन आसली ती कुटुंबांत जियेली. कुटुंबांत असले कश्ट समस्ये ती जाणा. हाका पवित्र पुस्तकच साक्ष दिता. आज आमी आयकलें, काना शहराच्या एका कुटुंबांत लग्नाचो उत्सव आसलो. त्या उत्सवांत समस्या आसले, कश्ट आसले, उणेपण आसलें. मोरी जाणा जाता आनी ती पुता लागीं वेता आनी पुता लागीं सांगता असले कश्ट त्या कुटुंबांत आसात. आनी जेजू त्या आवयचें उतर आयकता आनी तांचे कश्ट हळू करता. असल्या वर्त्या आवयक फावो जाल्ली आमी कितली भागिनी गी. मोगाच्यानो, मोरये बरी आमी कशें आमच्या कुटुंबांत देवा थंय आनी एकामेका थंय संबंद दवरूंक वावुरचें. तेर्साचो बाप म्हूण नांवाडलेलो याजक पेट्रीक पेयटन अशें म्हणटा, जें कुटाम सांगाता मागता तें कुटाम सांगाता बाळता. जें कुटाम सांगाता मागता तें कुटाम सांगाता बाळता. वय मोगाच्यानो, जेन्ना आमी सांगाता बसून आमच्या देवा लागीं उलयता, मागण्यांत उलयता, तें कुटाम आपल्या सांद्या लागीं एकामेकान उलयता. जेन्ना आमी देवा लागीं आमचें उलोवणें उणें करता, त्या दाळा आमच्या कुटुंबादारा लागीं आमचें उलोवणें उणें जाता. देवाच्या संबंदांत वाडूंक जाय तर एक कुटाम जावन आमी देवा लागीं उलोवंक जाय. आमच्या घरांनी मागणें आसूंक जाय. कुटुंबाच्या सांद्या सांगता आमचो संबंद आमी घट दवरूंक जाय तर कुटुंबांत इल्लीशी दादोसकाय जाय, इल्लेशे जोक्स जाय, एकामेकाचे पांय ओडूंक जाय. त्या दाळा तो संतोष, ती कुशालकाय आमकां सगळ्यांक सांगाता दवरता. एकामेकाक कसली गरज आसा म्हणलें तांणी सांगच्या पयलेंच आमी जाणा जावन जें कितें गरजेचें आसा तें आमी करूंक जाय.
तुजो वेळ देवाक दी, तुजो वेळ तुज्या कुटुंबादारांक दी. जें कितें तुवें देवाक दिवंक आसा तें देवाक दिया. जें कितें आमी आमच्या कुटुंबादारांक दिवंक आसा तें आमी आमच्या कुटुंबादारांक दिवया. Undo gowan so hard नायल्याव स्वीकार कर बापा. वायंदकान सो hard नायल्याव स्वीकार कर बापा. आमकां सास भेटयता स्वीकार कर बापा. जीवन है पावन कर दयाळ मोगाळ बापा. स्वीकार कर काणीक मोगाची. वोत आमचेर कुरपेशी वोर दैवीक देणी सर्गींची. स्वीकार कर काणीक मोगाची. वोत आमचेर कुरपेशी वोर दैवीक देणी सर्गींची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदाच्या देवा बापाक मानता तशें जावन म्हूण मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या क्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्पोर मानून घेव. मोगाळ बापा भगवान तूं बेनिदिक्ताच्या परबेचो संभ्रम करून आमी तुका भेटयता तो याज्ञ तूं स्विकार कर आनी आमचेर तुजी दयाळ दीस घाल. ताणें उतरान आनी देखीन शिकयल्या तशें तुका सोदून आनी सदांच आनी सव थंय तुजे कडेन आनी आमच्या भाव भयणी कडेन शांतीन आनी मोगान एकवटून तुजी भक्ती करूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सरेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सरेस्परा पवित्र बापा सर्पद आनी ससनाच्या देवा सवकाळी सवथंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजावन दार एका कालार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मोगण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उन्सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. उन्सर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कस मरून सोसूंक पावच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण दच आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात। ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें रगत, पातकांच्या बक्षांना मेळच्याक तुमच्या पासून आनी समेस्त मनशा पासून तें वारोवतलें। हे म्हज्या उडासाक करात। Bawa tersebut pergotuya. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोणावरवी तुवे आमकां सडयलाय सोमिया। संसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण कर। बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीन उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडूनचे काल सुखा समर्पिता। तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमी समेजता। तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता। सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पोवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय। पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर। तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर। आमा समेस्तांची दया करण आमी मागता। औंका मरिये देवाचे माये संगाती भगे वंजुजे भगे धर्मदुता आनी सौक आनी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी। तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर। जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं। त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा संवंदरांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना। आमेन। आमच्या सडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया। आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार। सरेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी। सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान आतयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुटीन सरपतकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय। कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक। स्वामी जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता। आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ। तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक। समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं। एकामेकाक शांती दियात। देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर। देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर। देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी। ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती
शेळ्यांच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सुम्या तुझे पितरांचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. वेद कर क्रिस्ताचे कुडी म्हाका बचाव कर. क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदका ताच्या कुशीच्या. पवित्र कस्तानो म्हाका घट करा. बोऱ्या जेजू मोजे ग्राणे आय. तुझ्या गायांतय म्हाका लिपई. वेगळो हांवें सरू केदीन सोडनाका. दुष्टा पासांतलो म्हाका राखून व्हर. मोरणाचे वखदा म्हाका आपय. तुझे सरशिये म्हाका फरमाई. भक्ता सांगाता तुका वर्णुच्या. प्रार्थुया. सरेस्परा तुवें आमकां दिलय त्या सर्गींच्या पोशना वरवीं सस्नीक जिविताची खात्री आमकां मेळ्ळी. भगवंत बेंदिक्ताची शिकोवन पाळून सगळीं आमी भाव भयण म्हूण समेस्त मनशांचो मोग करून विश्वासीपणी तुजी सेवा करूंक आमकां निर्मी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सरेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल सायबीणचे नोवेन. ए भगवंती देवाचे मे आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणता. आपणाकच चरण दासी म्हूण लेखलेल्या तुका देवान ताच्या एकल्या सुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सारून काळतना
आपली आवय जावंक दिली. कार्मेल कुडयार मोठ्याशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीण म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गीच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुझे परे बळे माये खत नतले अंकवारे कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ए दर्या सुकरा म्हूण पारातले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार द्रड पातयेन आनी तीर बरवर्शान तुजे सरशी आमी येता आनी आमचे सर गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. मागया आमी आमच्या कुटुंबा पासत मोरयेची देखाण घेवन आमी आमच्या कुटुंबांत एकामेकाचो संबंद वाडोवंक जीवशें करूंक जाय अशी कृपा आमी मागया. जर तर आमच्या कुटुंबांनी कोणी पिडेस्त आसा तर तांकां आमी जेजूक मोरयेद्वारे समर्पण दिवया. सांगाता म्हणया उगडास कर ए बोधयाळी अंकवारी मोरये तुज्या आसराक दवरलो तुजो आदार मागलो तुजी मध्यस्थी सोदलो कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेच आयकोंक ना. हे पत्तेणी धैर काण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. ये अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातक्यांनी खंतीच तुजे मुखार रावता. मनीस या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजी मागणी आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता आसऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचें जेजू. भगवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनाती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता आसऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचें जेजू. भगवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनाती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचें जेजू. भगवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनाती कर. अर्गां प्रार्थन. ए भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणी आमच्या वयतून जावन आसता तुवें आमच्या खातीर मागोवन धाडलेल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणीन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टां अनवरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयलाय देखून तुका आमी दिनवासता. हे घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जियोवंक प्रयत्न करतले. हांव अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक फोग आमकां फोव कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. तुझ्या कीर्तिवंता आसप सावां पासूनी निवार तूं आमकां चडते वेळारी पुर्गोतरेंतली गे सोमेणी तुका सरगार कुरवार केलेल्या पासूनी लाभाशे कर आमकां सोमेणी अंतिम वक्त जिणी मागता मागणे सर्वेस्परा सम्या तुजे लागी वाडय म्हूण बेस इगर्ज मातेसो कर म्हूण एकवड क्रिस्तावांचो विस्तार म्हूण करो बावारचो मेस्तांतय कर म्हूण सवकासाय रायपाशातय वाडय आनी सडय म्हूण मावदात काम सायबिणेची. आमेन. मोगाळ पुत्रा सोवे
आमकां मरे आशीर्वाद दिवा आमकां बागेवन कुर्साचे कुरवे आमकां आमच्या दुस्मानां